आणि आता तुम्ही खयची खयची गावठी भाजी विकपाक बसता? आम्ही रानातली किल्ल हाडटा आणि टांगा किल्ल आणि खयची? आणि किल्लोन काडटा आ रुजून आणि ती विकता. आ आणि सध्या कशें आहा किल्ल रेट कशी आहा? रेट बारीक असल्यार चड घालता हा. 100 आनी वाटे. हा आणि मोठे असता ते मोठे आहा ते 4-2 अशें घालता. 4-2 अशें घालता न्हू. आणि तुमका हांगा गिरायक बी जाता? गिरायक जाता. पावसभर न्हू. खयच्यो खयच्यो आसा? सगळे भेंडे तवशी दोडगी हा केळी आमचे कडेन असता. हा किल्ल खाता आमी. हा कुड्डूक भाजी हा कुड्डाली आहा कुड्डूक लायना आमी. हा ती आपोआप किल्लाता ती हाडटा म्हणटू. ओके. आणि ह्यो सगळ्यो रानांतल्यो भाजयो न्हू. हे रानातली भाजी. ओके. फक्त तवशी गावठी रोयता आमी. तवशी बी? तवशी दोडगी भेंडे ते रोयता. हा केळी गावठी आमची रोयली. हा. आणि लोक लोक कशे घेता? गिरायक कशें आसता? गिरायक येता. येता. हय. बरें. आणि तुम्ही अशी कितली बायलां बसता हांगा? फक्त 5 जाणां 7 जाणां आणि सगळी गांवची न्हू. गावठी. आणि तुमचं आता म्हणजे मिळकतीचो वो एकूच हे काय साधन हे अशें हेच करून तुम्ही पोट भरता? हेच करून पोट भरता आमी आनी कसलें ना न्हू रे काम धंदो. आणि काय ना. आनी काय ना. सो तू आता कितली वर्सां बसता हांगा? 5 वर्सां. 5 वर्सां. सो आता हांव पळयता तुम्ही हांगासर बसता पळय एक असो वयर माटो कसो घालून बसता. म्हाका दिसता पावस बी येयलो काय तुमकां मातशी धानल जाता न्हू. हे बघ घातला न्हू हे बघ. ओके. कापेती सगळे तुट्टांनी शिवता न्हू आमी. बरोबर. बट तुमकां जर बरें बसपा बी अशें केलें एक शेड बी अशी घालून दिली बरें जातलें. हांव काय सांगूं. बट तुमकां घातलेलें बरें जातलें न्हू. तुम्ही सांगोंक बी ना अशें कोणाक पंचायतीक बी आमी हांगा इतली बसता गांवचे लोक आमकां कितें एक सोय करा म्हणून सांगलेले बी? सांगो ना. ओके. सध्या आमी जे आसात ते गुळेली टू फोंडा रोड जो आसा थंय कणकिऱ्या वचपाचो जो रस्तो आसा त्या कणकिऱ्या वचपाच्या रस्त्याचेर ही फाटल्यान म्हणजे तुम्ही पळोवपाक शकता ही सगळी गांवची बायलां. आणि ही बायलां हांगासर दर वर्सा जी आसा ती बसतात अशी भाजयो घेवन. तुम्ही थंय किल्ल पळोवपाक शकता. मागीर आमी जर पळयत जाल्यार भेंडे आसा केळी आसा आमाडे आसा अश्यो ह्यो सगळ्यो गांवठी भाजयो ही सगळी बायलां फाटली कितलीशीच वर्सां ती घेवन बसतात. पूण तांकां हांगा जर पळयत जाल्यार तशी कांय परमनंट अशी बसपा खातीर बीन सोय ना. वयर माटो तेंच्यांनी घातला कापेत घालून ते हांगासर हे करून जागो करून अशी बसतात. पूण खंय तरी थळावी पंचायत आसत किंवा झेडपी आसत ह्या लोकांनी ह्या अशा आमच्या गांवगिऱ्या बायलांचो जो आसा वाव तो लक्षांत घेवन खंय तरी तांकां एक बसपा खातीर शेड किंवा कितें तरी अशें बसपाक सारकी सुवात जर करून दीत जाल्यार म्हाका दिसता ते चड तांकां बऱ्याक पडटलें. आणि ह्याच धंद्याचेर ती निंबून आसात. सो 4 पयशे जे कितें जोडटली तेचो फायदो हो तांकां तेंचें घर चलोवपा खातीर जावपाक शकता. गोमंतक टीव्ही खातीर हांव विश्वनाथ नेने.